ताच्या माथ्या वयले धवे केस हिमालयाचो शिखर तशें सोंपता। ताच्या मुखामोळा वयलो सदांच माजवनातलो तो हांसो बळवंत आनी 26 कॅरेटाच्या बंगाराच्या बिस्किटा तशें दिसता। आमी केदाळाय पळयलां, तो आसलेले कडेन तरणाटे असतात, जशें फूल आसलेले कडेन मोवाचे मूस असतात। ताणें DSCच्या त्या सर्व वावरांत विशेष युवजनाचो वर्तो मोग केला। सर्वांक माया मोगसो नमस्कार। मंगळूर DSCच्या केंद्र कम्युनिकेशन सेंटरच्या तर्फेन तुमकां सगळ्यांकी या विशेष कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत। मनशां असो हांसोस सगळे उलयता खंय, आनी त्या हास्या मुखांतर मनीस ह्या संवसारांत जैताचें परजळचें मॅट जाता खंय। वय आयच्या दिसा आकर्षित हास्यद्वारी मनां जिखलो मंगळूर DSCचो एक शातिवंत फांकीवंत सांगातास एक जैतेवंत ह्या जाका आसा जाल्यार मानादेग बाब विन्सेंट मोंतेरो हांची जिणे काणी तुमचे मुखार दवरच्याक म्हाका संतोष भोगता। व्यक्ती आनी व्यक्तित्व ह्या समाजान सदांच मोगाचें। मानादेग बाब विन्सेंट ह्या दोनी शब्दांत मिसळल्लें एक परजळचें देणें जावन आसा। हें म्हजें चिंतप, हें जायत्याचें चिंतप, हें तांणी आपडलेल्या हर एक व्यक्तीचें चिंतप जावन आसा। म्हाका बाब विन्सेंट मोंतेरोची वळख 2014 वर्सांत जावन जाल्यार पूण जायत्यांक तांची वळख 71 वर्सांची जावन आसा। राकोणबुडव्याच्या सावळेंत ते जल्माल्ले, आंजलोरान बाळपणाचे दीस तांणी सरल्ले आनी मंगळूर DSCन 40 आनी 4 वर्सां एक मोगाचे मानाचे मंथनाचे सगळ्यांक जाय जाल्ले ह्या जाग जावन ते थंयसर सेवा दिलोले। आयच्या दिसा तांणी ह्या संवसाराक आदेवस मागला जाल्यार ते अमर आमच्या चिंतनांनी, आमच्या शब्दांनी, उतरांनी, करण्यांनी आनी काळजा मनांनी। किन्नीगोळीक गेल्ल्या वेळार बाब विन्सीची म्हाका पयली फावटी वळख जाल्ली। ती एक भागी भेट। जायते फावटी आमी पळयता खंयचेय कार्य वेळार सुरू जायनातल्या वेळार विगार बाप येवन बसतात। थोडे फावटी तांकांय जायती वावर आसता आनी त्या वावराक लागून थोडे फावटी तांकां थोडे फावटी बेजाराय भोगची आसा। पूण असलेंच एक घडीत घडल्लें त्या रोसाच्या माटवांत। तो वळू बाब विन्सीची जाप व्हडली, आमी सुदार सुनोरया, आमी आदार सुनोरया, तांचें कार्य मोलाबरीत करया। ही उतरां म्हज्या काळजांत इतली गुंड्यान रंबल्लीं की भोवशा अप्रूपशे असले एक व्यक्तित्व आमच्या समाजांत एक नवें चिंताप हाडन जियेतात म्हळ्यार तांचें तें आसचें तें शाणेपण मात न्हय, एक बरेपण कारण जावन आसा। बाब विन्सी विशीं उलयतना म्हाका जायतें सांगिचें पडटा। जायत्या फिरगजांनी सेवा दिल्या, युवाजनां खातीर तांणी सेवा दिल्या। सांगातास DSCच्या गवळी केंद्राचो डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा। फिलिपिन्सांत आपलें शिकाप करता आसतना तांच्या लोकां संगी वळसल्ल्या ताणें ती माऊल्या मंगळूरकारांत येवन पडलीं आसात। अशें म्हणटा आसतना ताच्या जिवितांत पळोवंक मेळचें पुरा ग्रेस्त आनी गुणेस्त कालितेचें शेगूण। ह्या जाकाक थंय पळयतना ताच्या माथ्या वयले धवे केस हिमालयाचो शिखर तशें सोंपता। ताच्या मुखामोळा वयलो सदांच माजवनातलो तो हांसो बळवंत आनी 26 कॅरेटाच्या बंगाराच्या बिस्किटा तशें दिसता। ताची हाल साल सगळी जाणत्या प्रवाद्या संगणी आसली। चिंतपान, करण्यान, वावरान सदांच आसची चतुरता हीच ताची सामर्थ्य जावन आसून एक बऱ्यांतलो बरो ह्या जाग म्हणलें भोगप हर एकल्या तें जिवें जावच्याक, रुता जावच्याक हेंच प्रमुख कारण जावन आसलें। मडकी सदांच थंडकय आनी ताचे भितर थंड उदक तें हेरांनी घेतलें जाल्यार खंडीत जावन तांचे थंय जीवसाण्याची झर आसता म्हणटात। बाब विन्सी थंय म्हाका थंडसाण्याची मडकी दिसताली आनी ताच्या भितरली सुशेगाची झर हर एकल्यांक एका रितीची बऱ्यांतली बरी थान भागोवच्यांत कारण जाताली। हात माकलेल्या दिसातावन म्हणजे 1981 वर्सातावन ताणें हेंच बरेपण रुजू केलां। रेमेदमायाच्या बेसावांनी सुरवातलें तांचे याजाकी मिसांव सहायक विगार जावन सांत आंतोनीच्या आसऱ्यांत काळजां आपडचें, राष्ट्रीय मट्टार YCS YSM हाचो डिरेक्टर जावन युवाजनां बरो फुडार रुपीत करचें, पांगळाच्या मोगरे गांवांत परजळसो परमळसो कळो जावन सेवा दिवन DSCच्या गवळी केंद्राक सांबाळन किन्नीगोळीन परत कळो जावन फुलोवन निमाणे बेंदूरच्या भांगार मातयेंत सेवा दिवन ते लोकां मोगाळ जाले। पवित्र सभेच्या मिसावांक आनी मंगळूर DSCच्या वावरांत आपली हाडां जरयल्लो ह्या जागते जावन आसात। म्हणजे ताच्या जिवितांत जायते मिसांव ताणें केल्लें आसा। हाचे थंय
आजच्या बऱ्या मौल्यांपैकी सदांच शांत आसचे सर्वश्रेष्ठ शेगुण सुदारसून वर्सो अनेक म्हणतना असो गुण ताच्या जिविताची बुनाद जावन आसा. फिरगस बांच्यान ताणी काडलेलो वावर आनी देखलेले स्वप्नां वर्त्यांतली वर्तें तो एक व्हडलो स्वप्नेली. काळजां गुंतून मोना बांदून आधुनिक वारें वळच्या ह्या काळार जैते वन जाल्लो शतीवंत याजात. हाडाचें कॅन्सर दुखीचे भांडार म्हूण जायते जाणटे म्हणटात. भलायके वैज सांगतात जाल्यार तसली दूख सोसूनी बेंदुरांत आपल्या अकरेच्या दिसा म्हणसर लोकांक तो सेवा दितना केदांच कुसकोंक ना आनी केदनाच भावोंक ना. बरो याजाक आमकां देवान दिल्लो म्हूण हर एक बेंदुरकारांनी होगळी कुसारतना आनी तो हांगा हांव निवृत्त जावन येता आसतना तांच्या दोळ्या कांचींतली दुकांसा आकाशाक जावन आसात. मानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो सदां हसनमुखी. थंयसर पावलेल्यांक तसो हांसोसो एका रेजसो मोलादीक संतोषाचें दाय जातालें. दुखलेल्या काळजांक तो हांसो बुजयतालो. बेजाराच्या काळजांक तो हांसो सांत्वन जातालो. हर एकल्यान थंय बरेपण हाडच्याक तो पेसरतालो. सो तो जावन आसा एवर एवेलेबल आसा. केदाळाय तूं वच, खंयच्याय घडये तूं वच, ताच्या फोनाक कॉल कर. तो म्हणटालो हांव आसा दयाकन ऑफिसाक येया. आनी थंयसर येवन आयिल्लेंच मोगान ताणें बसका घे म्हणटा आसतना तानबूक निवताली. असलें एक बरें शेगूण जायतें तें आमकां पळोवंक मेळना, पूण आसा जाल्यार तें तांच्या जल्मान तांणी दायज जावन हाडलेलें एक देणें म्हूण वेत. बाप विन्सेंट मोंतेरो तरणाट्यांक मस्त मोग आसो. आमी केदाळाय पळयलां तो आसलेले कडेन तरणाटे आसतात, जशें फूल आसलेले कडेन मोवाचे मूस आसतात. ताणें DSCच्या त्या सर्व वावरांत विशेष जावन युवजनाचो वर्तो मोग केला. विशेष जावन YSMांत तो राष्ट्रीय मट्टाचो डिरेक्टर जावन आसतना ताणें दिल्ली सेवा जावंक पुरो 300 मेटां मुखल्या दिसांनी फळवून पावलां जावन बदलतना युवजनांनी ताका आरावन वेंगून ताच्या मावल्यांनी जियेल्लीं ते एक शेगुणी वर्ते जावन आसात. आनी जंय तो पावला गे विशेष जावन विगार बाब जावन थंयसर ताणें युवजनांक लागीं हाडूंक पळयलां. युवजनांक पयस वचनासतना फिरगजेच्या त्या वण्टी भितर त्या धोऱ्या भितर रावून तांचे तावन बरी मावल्या ह्या समाजाक दिवच्या भाशेन जावंक पुरो अनेक वाट्यान सांगचें जाल्यार तांचे थंय आसलेलीं तालेंतां ती लोकां उजवाडाक हाडच्या भाशेनी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हो पाद्र्याप सक्कट तरणाट्या पाद्र्यापांक वस्त मोग आसो. थोड्या याजाकांनी सांगलेलें आसा, हे उतर हांवय म्हज्या कान्या आयकलां. आमकां जर विगार जावन मेळ्ळा जाल्यार बाप विन्सेंट मोंतेरो तसले विगार मेळोवंक जाय. कित्याक बापाय सांगण्या मोगान आमकां तो पळयता. सांगाताच आमचे थंय बरें जिवीत रुपीत करच्याक समाजींत ह्या DSCन एक बऱ्यांतलो बरो याजाक जावन हांवें फुडल्या दिसांनी उबो जावचे खातीर बाप विन्सेंट मोंतेरो तसलो एक मानाचो याजाक आमकां एक आदर्श जावन आसा. देखून असल्या सहायक विगार बापांक जावंक पुरो ह्या DSCच्या तरण्या याजाकांक ताणें लागीं हाडलेली ती एक शाती वर्ती जावन आसा. हाचे भायर मिसां वावरान सांगचें जाल्यार बाप विन्सेंटाचो हात DSC खातीर भोव उंचले म्हणटासो. खुद्दू सामे मिसावांत ताकाच ताणें वळसयल्लें मात न्हय, ह्या मिसावांत ताचे थंय आसलो एक अभिमान आनी हो एक मिसांव बळवंत करचें ताणें देखिल्लीं स्वप्नां निजायकी मेसवणेची आनी आमच्या DSCक जाय जाल्लोलीं जावन आसात. तर मुगाच्यो न्हू आपल्या नितळ निर्मळ निस्कळ सेवे वरवें सगळ्यांकी ताच्या हास्कुऱ्या मुखामळा वरवें आनी ताच्या एक साद्या जिनोसाच्या खालेती वरवीं आमकां सगळ्यांकी मैपाशे जाल्ल्या ह्या याजाकान जर आपडल्यान जाल्यार तरणी काळजां आनी मनां थंयसर ताचे थंय आसचो तो एक मोग आनी हुस्को तरणाटे थंय आमकां भोव गुंडायेन जळकाता आनी तो आमकां एक मेलफंग जाता. राखण बिडब्याच्या सावळेंत जल्मल्लो याजाक म्हणटा आसतना जायत्यांक ताणें राखून व्हेलां. भोव हिसाबा ताणें राखल्या, फिरगस कुटाम ताणें राखलां. सांगताच हर एकल्यांची काळजां मनां आपडून ताणें सोमेस्तांक लागीं हाडून एक क्रिस्ती भावार्थ राखून वरच्यान तो खंडीत जावन जैते वन जाला. तर निमाणे विल्फेबाच्या पदा प्रमाणे आज आमचे संगी मानादीक बाप विन्सेंट मोंतेरो कुडी रुपी ना तरी तो आत्मीक रितीन ताच्या मावल्या रुपी ताणें जिणेन दाखयल्ल्या त्या मिसांवां आनी लिसांवां रुपी आमचे थंय तो सदांच जिवा आसा. आमचे आवक मोलादीक न्ही, आमी जिवची वर्सांय मोलादीक न्ही, आमी करचें सर्वी मोलादीक न्ही, पूण आमी
हर एकल्यांच्या काळजान कशें उरता तें जावन आसा मोलादे. 4 दिसांचे जिवीत हांगास जल्मून हांगास जेवन हांगास मरून सोंपता जाल्यारय मातयेन तें सारें जाता जाल्यार तुजे विशेन जियेल्ल्या विशेन होगलीक जर कोणी एकलो सांगी जाल्यार तेंच जाता मोलादे. बापिन्सीन म्हज्या तुमच्या आनी ताच्या जिणे अवधीन भेटलेल्या एकणे बापिन्सीन म्हज्या तुमच्या आनी हर एकल्यांच्या जिणे अवधीन भेटलेल्या थंय ताच्या 71 वर्सांच्या जिणे अवधीन हेंच केलां. देवाच्या नांवान मागलेल्या या याजकान दिल्लोलें देवाचें बेसांव तेंच प्रेरण. तो सदांच मोलादीक रितीन उलोवची ती उतरां आमकां हर एकल्यांक जाता मेलफांक. जशें बाप विन्सी म्हाका तुमकां हर एकल्यांक प्रेरण जालां गे आनी खंडीत जावन एक आदर्श देखी बरी याजक जालां गे. आज ताका आमचे तावन मेकळें करता आसतना देवाच्या राजाक आमी ताका धाडून दिता आसतना आमकां दूख भोगता. असले याजक परत परत ह्या आमच्या मंगळूरच्या भुमींत जल्मोवन येवन दीत. असली सेवा खंडीत जावन तांचे ताव लाबोवन दी म्हूण सांगून बापिन्सेक आमी आदेवस मागता. ताच्या सेवेक आमी चेपे उखलता. ताच्या निस्वार्थ मनोभावाक आमी मान बगयता आनी ससन शांती मागता. देव बरें करूं.